अंतराचे सर्व जीएसबी भाव भयण्यांक मिगेल नमस्कार। हांव सुचित्रा येशेणय। आमी जीएसबी ह्या श्रृंखलेचे 5वी उपाख्यानाक आमी येवन पावल्यात। आज परतून आमगेलो प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी उपस्थित आसाची आनी तांगेल अघात ज्ञान वांटूक उत्सुक जावन आसाची। डॉक्टर मामा तुमक स्वागत। परादुकुन प्रसिद्ध जावन आसचे कोडियल तेरू प्रारंभ जाता आसा। 19 ब्रह्मरथोत्सव 20 अवभृतोत्सव चलचार आसा। चेडूवांक बायल मनशांक नवी कप्पड भांगर घालून तेरा वच्ची म्हळ्यार खंय नातील खुशी। हांव याजी तेरा वच्चाक म्हूण पळय पुरा तयार करून आयले। तशें जाल्यार तेर म्हळ्यार इतले वे हाजे विशयी आमी डॉक्टर मामाला निमगुया। डॉक्टर मामा हे रथोत्सव म्हळ्यार कसो जालें, हे तेर म्हळ्यार कसो जालें, हाका इतलें महत्व कसो जालें? तेर म्हळ्यार सगळ्यांक एक उमेदीचो उल्हासाचें तसलें एक वातावरण जावं तसलें एक परब अशें म्हूण तुका मना दिसलां। वय बा खरें कित्याक म्हळ्यार प्रती एक धार्मीक संस्थे भितर एक वर्सुकी म्हळ्यार वार्षिक उत्सव करच्यो एक फूड धकून येवची एक क्रम। तशी खूब देवळांतू सगळेची आमगे हिंदुस्तानाचे पुरा गांवांतू एक वार्षिक उत्सव जाता, एक महोत्सव जाता। तांतू पैकी हो तेरू एक प्रसिद्ध आनी लोकांक भारी एक खुशेची वेळ। रथोत्सव म्हळ्यार तशीच भारी गंमत। जाल्यार हो तेरू म्हळ्यार कशें आसता आनी ते कित्याक करताची हाजे म्हाका खूब म्हायती आसा आनी ताजे म्हाका एकदम आध्यात्मीक चिंतनय आसा। सांगचे गेल्यार तेरू म्हळ्यार शब्द कन्नडान देखून आयिल्लो शब्द तेरू। आमी रथ म्हणटाच आनी तूं कोडयाल तेरू म्हळें। कोडयाल गांव, कोडयाल म्हळ्यार कुडूद दोनी न्हंय हांगा नेत्रावती आनी फल्गुणी न्हंय मेळटा हाजे संगमाचेर आसचो हो एक गांव अशी हो कोडयाल तेरू। आतां कोडयालाचे भोंवतणी सुत्त खूब गांव आसाचे। हे खूब गांवांतूय रथोत्सव आसा, तांगेलोय तेर आसता, तांकां एक खुशेचे संभ्रमेचे वेळ आसता। जाल्यार कोडयाल कित्याक भारी चड एक प्रमुख जालें म्हळ्यार कोडयाल गांव 20 शेतमानांतू 19 शेतमानांत देखूनची एकदम प्रमुख स्थानाक आयलो। हांगा आर्थिकायकी, हांगा शिक्षणकी, लोक जनसंख्ये हांगा चड जाले। म्हळ्यार 1891 1891 सेन्सस काण पळयल्यार म्हळ्यार कानेशमारी हांगा आमकां त्या वेळार कोंकणस्त म्हणून नांव आशिल्लें। आमी जीएसबी लोकांक कोंकणस्त म्हूण नांव आशिल्लें। आमी 3800 चिल्लर लोक हे कानेशमारींतू दिसून येतात। म्हळ्यार दुसरे पुराय गांवांतू आनी कमी आशिल्ले आनी आज 110-20 वर्सांच्या उपरांतू आमी 40,000 लागीं आसा। तें जाल्यार सगळे दक्षिण कन्नड उत्तर कन्नडांतू आनी उडपाचें आमी लेखान पळयल्यार आमगेली चड जनसंख्या। तशी कोडयाल तेरू आनी कोडयालाक खूब लोक व्याराक येता आशिल्ले, तांकांय कोडयाल जावंक आशिल्लें। तशी कोडयाल तेर म्हळ्यार एक प्रमुख जालो आनी ताका एक चड प्रामुख्यता येयली। तेर पुराय गांवांत करतात आनी तो एक रथोत्सव म्हळ्यार नांवार तेरू चालतींतू फूड धकून आसा। तशें जाल्यार हे रथोत्सव म्हळ्यार कोडयाल तेर म्हळ्यार एक रथसप्तमी ते दीस जेवचे म्हूण जालें। हे रथसप्तमी ते दीस त्या जेवका त्या सप्तमी म्हणून त्या आमी विंचून काडली। आमगेले भारतीय संप्रदाया प्रमाण खंयचेय एक महोत्सव करतना ताका एक प्रमुख दीस काण घेवची एक रिती क्रम आमगेले देशांत भितर मस्त फाटी धकून आसा, मस्त फुडें धकून आसा। आतां आमी ऋतू काण पळयल्यार म्हळ्यार भूंय सुर्याल सुत्त घुंवता आनी ती घुंवतना आमगे लागीं ऋतू बदलता, वेगवेगळेची ऋतू येताची। आमी 4 म्हयने फाटीक गेल्यार मागशी गेल्यार आमकां तुळशी परबेची याद येता। कार्तीक मास लागतना थंय एकदम काळोख चड कार्तीक मासांत रात्र चिक्की लांब दीग आनी दिवसाची वेळ चिक्क उणें
अस्सल एक एक परिस्थिती असताना ऋतू बदलावण जाताना थंय देखून हगूर 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 भूंय आतां आमी भूंय अशें करून पळयल्या रे चिके मालवून आसा भूंय वय आमी सुर्याक हें करून पळयल्या रे भूंय अशी मालवून आसा आनी ती अशी गुंत गुंता गुंत गुंता गुंत गुंता अशी येताना उत्तर गोलार्धा रे केन्ना चड काळोख आशिल्लो तें सादारण आमी हे जानेवारी म्हयनो येताना थंय चड उजवाड दिसता त्या खातीर तें एक उल्हासाचें वातावरण जाता उजवाड कित्या दिसता म्हूण पळयल्यार आमकां खगोळशास्त्रज्ञांनी आमकां दिलेलो एक वेळ आसा खगोळशास्त्रज्ञ म्हळ्यार हांव आनी तूं आतां कालांत न्हय आर्यभट्ट वराहमिहीर भास्कराचार्य असल व्हडले खगोळशास्त्रज्ञांनी हें धूर दखुनूची आकाशकायांक पळोवन हें समजून घेतलं आनी तांणी बरोवन दवरलें नासा मकर संक्रांती म्हणजे आतां आमी जानेवारी भितर मकर संक्रांत 14-15 म्हणटना मकर संक्रांत जाता मकर संक्रांत कित्या जाता ते अशी घुंवचे भुंयेक सूर्य आल्या उजवाडू उत्तर गोलार्धांत उणें जावन एक वेळ येता आनी ते घुंवचे बदल जातना आनी थंय देखून उजवाड चड जावचें सुरू जाता सूर्य मकर व्रतां येता अशें म्हूण तांणी खगोळशास्त्रज्ञांनी आमकां सांगिल्लें आसा त्या वेळार ताजे खातीर मकर संक्रांती एक व्हड परब दक्षिण हिंदुस्तानांत ती भारी चड प्रसिद्ध जावन आसा तेन्ना देखून आमकां ऋतू बदलता आनी उजवाड चड जावचें सुरू जाता अशें न्हय की भुंय त्या वेळार सुर्या लासून चड पयस एक धूर आशिल्ली म्हूण न्हय खरें पळयल्यार भुंय सुर्याक लागीं आशिल्ली जाल्यार तें अशें मालवून आशिल्लें निमित्त काळोख चड आसता आशिल्लो अशी मकर संक्रांती जावन मागीर उत्तरायण प्रारंभ जाता अशें म्हण आमी केन्नायची सांगते आसता ह्या उत्तरायणांत कशें जाता सूर्य आले उजवाड आनी हगूर 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 चड जावन येता डॉक्टर मामा तुम्ही तावळी उत्तरायणा विशयी सांगता आशिल्ले जी सुर्यान कशी घुंवचे म्हणून ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगता अशी उत्तरायणा प्रवेश जावचे सूर्यान पयण केलेली तशीची माघ शुद्ध सप्तमीक माघ म्हयन्यांत आतां भारतीय काल गणनेचे प्रमाण चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ तशीची माघ म्हयन्या येतना माघ म्हयन्यात सप्तमी तेसू त्या वेळार सूर्य अति प्रमुख जावन सगळो उजवाड जावन सगळो पूर्ण हाजेर रुपार येवन आमगेले उत्तर गोलार्धा वयरी तागेलो प्रकाश पडता हें सप्तमी तेस जाता माघ सप्तमी तेस जाता आनी त्या खातीर माघ सप्तमीक रथोत्सव म्हणून आमी निश्चय करून दवरलेलो आसा आमी हांव आनी तूं आज केलें न्हय एकदम प्राकाराक न्हू हाजें हें पळोवन घेवन आमकां हे आवतावळ सांगिल्लें आसाची आनी पूर आमकां सांगून दवरलेलें आसा त्या खातीरची माघ सप्तमीक रथोत्सव जाता आनी ताचे खातीर ही सप्तमी भारी प्रमुख सप्तमी कित्याक म्हळ्यार सूर्य पूर्ण प्रमाणार आसा ज्यान जाय तितलो उजवाड दिता म्हूण ताजे खातीर ह्या सप्तमीक आरोग्य सप्तमी अशें म्हणलेलें आसा आनी रथसप्तमी कशी जाली न्हू माघ सप्तमी अशी नाना नमुने नांवारी हाका आपयिल्लें आसा हे हाजें प्रामुख्यता तें आनी त्या वेळार रथोत्सव चलता कितले चंद विशय यो आमकां इतलो समय गोतून आशिल्लो डॉक्टर मामा हे तेर म्हणल्यार सुर्याल उपासन म्हणून आमकां आजीच कळलेलें तशी हे माघ शुद्ध सप्तमीक इत्याक वेंचून काडली आतां सांगलें कसान म्हळ्यार माघ शुद्ध सप्तमीक तागेलें पूर्ण बिंब सुर्याल पूर्ण बिंब दिसूंक येता पयले फावटी म्हळ्यार सगळेची आमगेले ऋतू चक्रां भितर पूर्ण बिंब प्रथम जावन म्हळ्यार काळोख जावन थंडेचे हे म्हयने जावन शिंयाचे म्हयने जावन येतरी पयले फावटी सुरेख तागेलें पूर्ण बिंब दिसचें माघ सप्तमीक हाजे खातीर सुर्याल उपासन म्हळ्यार तशें जाल्यार विशय कसो जालो रथसप्तमी म्हूण म्हळ्यार सुर्याल उपासन सूर्य जीवराशीक प्रमुख जावन आसता मनुष्य जीवराशी जावं ते झाड जावं वनस्पती जावं आनी दोळ्या दिसना तिणें क्रिमिकीट जावं तर पूर्ण जीवराशीक सूर्य प्रमुख अशें म्हणलेलें आमकां फुडें देखून म्हारगड्यांनी सांगिल्लें आसा आमी खरें पळयल्यार ऋग्वेदांतूच म्हळ्यार आमगेले भारतीय संस्कृती प्रमाण
ऋग्वेद म्हळ्यार तो खाल एक धार्मीक ग्रंथ न्हय, तो आमगेलो चारित्रीक, खगोलशास्त्र, रासायनशास्त्र, जीवशास्त्र सगळें तातूंत भितर आसा. ह्या ऋग्वेदाचे 10 मंडल आसताची. ऋग्वेदाक एक 10,000 चिल्लर ताजे मंत्र आसाची. हांत भितर 115 पयले मंडलाचे 115 सुक्तांतूं तिन्नीचे आनी चारीचे सुक्त आसाची. ही सुक्त भारी चंद करून आमकां सुर्याल हें सांगता. कशें सांगता तें भारी ताका एक प्रामुख्यता फुडें दाखोवन दिलेलें आसा. पळय, भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वः अनुभागवासः नमस्यन्तो दिव आपृष्टम् अस्तु परि चवाव्रतीयतिः सद्यः. तो तिन्नी सुक्त समजावन सांगता. चारी सुक्त आनीक चड विशय सांगता. सूर्य इत्याक प्रमुख आनी ऋग्वेदा कालांतूच तांणी पळय नासता. तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वम् अद्या ततो वितत्तं स भारः यदेदयुक्त हरितः सगरस्तादात्रिः आसरस्तु तेरनिवस्मै. अशें म्हणून आमकां ऋग्वेदाचे ह्या भितर पयलींची सुर्याले उपासना सांगिल्ली आसा. आनी हे वेदकालामात न्ही, आमी मागीर मुखार गेल्यार चारित्रीक जावन पळयल्यार काश्मीराचे मार्तांड देवळ म्हूण आसा. सुर्याक सविता, भास्कर, रवी, मार्तांड अशीं वेगवेगळीं नांवां आसात. तांतूं भितर एक मार्तांड नांव आसा. तें मार्तांड देवळ सादारण क्रिस्त शक 5व्या शतमाना भितर काश्मीराचे अनंतनाग जिल्लो म्हूण आसा, थंय भितर तें मार्तांड देवळ आसा. आमगेलें नशीब कशें म्हणून म्हळ्यार 13 शतमाना भितर हांणी मुसलमान रायान हाजेर आक्रमण केलें. थोडी सगळींच मंदिर नश्ट करून घालें. म्हळ्यार आमगे सुर्वेच पूजन सुर्याक आशिल्लें. प्रकृती पुजाची आमगेलें प्रमुख पूजन आशिल्लें. आनी मार्तांड मात न्ही. आनी तूं मुखार गेल्यार आमकां कोणार्क दिसता. कोणार्कांत आमी वचून आसतले एक प्रमुख यात्रा स्थळ, प्रमुख तें देवळ आसा कोणार्काचें. तें सुर्याल देवस्थान. थंय एक सुर्याल बिंब आसा आनी त्या देवळाक चक्र आसाचें. बार चक्र ताका ह्या सायडाक आनी बार त्या सायडाक त्या बदीन आसाचें. अशें 24 चक्राचें व्हड रथ तो देवळ. म्हळ्यार हें सुर्याक पळोवन सुर्याल आराधन म्हळ्यार एक चक्रार बशिल्लो वाहनार कोर न्हू, एक रथ म्हणून एक वस्तू आमी आमचे भितर हाडलो, प्रयोग हाडलो. आनी तशी ती रथसप्तमीची वो रथोत्सव लुकसूर जालो अशें म्हणून आमकां चरित्र दाखोवन दिसता. तशें जाल्यार ह्या कोडयल तेरय ह्याची चौकटा येत म्हूण जालें. वय तशें जाल्यार त्यात कोडयल तेर म्हणल्यार 6 दिवसाचे चलचे एक कार्यक्रम कार्यावळी. तशी पहले दीस त्या सुरवे दिसाक आमी ध्वजारोहण म्हणटाची. तशी ताची दुसरे कार्यावळी विशय सांगता. पळय, रथोत्सव म्हळ्यार आतां सांगलें हांवें सगळेच आमगेले हिंदुस्तानांत वेगवेगळे कडेन आसा. आतां हांव 2-3 कडेन तुका सांगलें. तें सोडल्यार आनी दुसरे कडेन आसा. पळय, केरळा भितर कलपत्ती म्हणून गांवांत शिव पार्वतीक बसोवन रथोत्सव करता. हय, विष्णू मात्र न्ही. तशें जाल्यार दुसरे देवालय रथोत्सव करच्यो क्रम आसा. आतां हांगा कशी आमी पळयलें काय तिरुपती कशीची वो आसा कोण बालाजी म्हळ्यार व्यंकटेश्वर आसा. आतां आमगेले कोडयाला भितर कद्री आसा, मंजुनाथेश्वर, तागेलो रथोत्सव चलता. आमी आतां डॉक्टर मामा लागीं कोडयल तेरा विशयारी उलयता आसाची. ह्या 5 दिसाची घटनावळी कशी जाता म्हूण डॉक्टर मामाला निमगुया. डॉक्टर मामा, प्रथम जावन ध्वजारोहण जाता, तशीच 5 दीस दुसरे नावार्थाक सांगतांची हाजे विशय सांगता. हर एक व्हड कार्यक्रम ध्वजारोहण प्रारंभ जाता. खंयचेय गांवांतूं, खंयचेय देशांतूं खंयच्यो व्हड कार्यक्रम जावता. एक ध्वजस्तंभ म्हूण आसता. हे ध्वजस्तंभाचें हें सादारण 2,500 वर्सां फाटीकच आमगेल्या देशांत ध्वजस्तंभ केलेलें उदाहरण आसाचें. विदिशा म्हणल्यार गांव आसा मध्य प्रदेश. थंय एक व्हड ध्वजस्तंभ आज मेरेन आसा. वासुदेव कृष्णालें चित्रण थंय आसा. अशी ध्वजस्तंभ पुराय कडेन तांगेलो महोत्सव स्टार्ट जातना जाता.
आमगेल गांवांतू आनी खूब आमगेल सुत आशिल्ल्या गांवांतू रथोत्सव आवळारी एका रुप्याची तांब्याची ध्वजस्तंभ केलेलो आसता. ताजेरी आमगेल देवळाची आमगेल संस्थेची चडावत कडेन हांगा गरुड आसता. ते गरुडाक आमी ध्वजस्तंभ जावन करून ताजेरी गरुडाक चडोवन गरुड म्हळ्यार व्हड पक्षी. ताणें खंयची वयरी मळबार आसल्यार ताका सगळें दिसता. म्हळ्यार भगवंताक आमी प्रार्थना करून वयर तकून आमकां पळय, आमकां आशिर्वाद दी, आमकां जागृत करी, आमकां रक्षण करी म्हणून आमी ते एक मागणी करची. तें आनी ते ध्वजस्तंभ म्हळ्यार भुंयक आनी आकाशाक म्हळ्यार परमार्थ आमकां जोडसूचे खातीर आसूचें एक उदाहरण, एक कनेक्शन अशें, एक कनेक्शन शें आसा. तदनंतर एक दिसू 2 दिसू 3 दिसू आतां तुका तसा पुराय कडेन संराधन जाता, हगलोत्सव जाता. ह्या सगळ्या पुराय कडेन आशिल्ल्याची एक चालती असो विशय. एक आमकां 1 2 3 जावन 4 दिसाक हांगा कशें जाता म्हळ्यार भ्रगभेट अशें म्हणून एक उत्सव करतात. हो रथोत्सवा फूल दीस आमी करतात. देवान भ्रगये वचचें अशें म्हणून एक रुप्या लालकेर बसून देवाक भ्रगये वचचें आसता. तांत भितरी प्रमुख अंग कसं म्हळ्यार तांत भितर 2-3 अंग आसात. तांत प्रमुख अंग कसं म्हणून म्हळ्यार देवान आमगेलो येवन येतना आमी आमगेले मनशाले देहान मनशाल मनान तागेले चित्तां भितर आसूचें मृग वायट चिंतन हें मारका, हें देवान येवन मारून दिवका आमकां आनी आमकां चांग वाटेर वचच्याक सद्बुद्धी दिवका म्हणून हाजें प्रमुख अंग. आतां दाखयता न्हय एक भटमा एक तीर सोडता, कोणाक एक ब्रग म्हूण करता ताका प्रसाद दिता हें करता. हें बरें सांकेतीक हाजें मुख्य हें अशें. आनी ताजे मागीर मागीर सांड रथोत्सव अशी चलत व्हरता. आनी ताजे मुखावेल दिसू येता ब्रह्मरथोत्सव. आतां हे 5 दीस चलोन येतसले तेराक हे 5 दिसाक तितलें एक नमून म्हत्व कसलें, ते 5 दीस तितलें एक विशेश ते रथसप्तमीक आमी आमगेल्या देवाक ब्रह्मरथार बसयताची. ब्रह्मांड सगळें ब्रह्मांड हे ब्रह्मांडाचे उद्भव केलेलो तोच भगवंत. आमकां रक्षण करच्यो त्याच देवान. ताजे खातीर ते ब्रह्मांड म्हळ्यार रथारी सुर्याल चक्रशी आसूचे हाका रथारी ताका बसून आमी एक गांवची एक सुत्त तर काणायल्या रे तो सगळे ब्रह्मांडान भोंवता अशें म्हळ्यार आमगेलें एक सांकेतीक आमी तें खरें कांय करूं जाता आमकां. ताजे खातीर आमी रथोत्सव अशें त्या दीस करतात. आनी त्या रथोत्सवाक म्हळ्यार ते 5 दीस यज्ञ म्हूण करताची. ते यज्ञांनी परत हांव तरी एक रथारोहण अवधान आनी पुरासमध्ये अवधानांनी करतात केन्ना म्हूण म्हळ्यार एक नित्य उत्सव जाता तरी एक वसंत मंडपार बसून एक पूजा आसता. ही वसंत पूजा अशें म्हणून घेतात. ही वसंत पूजा व्हरल्या दिसार पुरा रात्री चलता. आज रथोत्सवा तेच चलता आनी हो व्रता तेच फूल दिसू चलता. हें कसल्या करताची म्हणून म्हळ्यार त्या वेळार सादारण वसंत मास येवच्याक प्रारंभ जाता. आनी कशें म्हळ्यार आमगेले कालगणने प्रकार वसंत पंचमी आतां आमी सप्तमीक तेर जाता न्हय 2 दीस सुरयेक पंचमी येता ताका वसंत पंचमी अशें म्हूण म्हणटात. वसंत ऋतू वसंत पंचमीक आयिल्लो रंग पंचमी मेरेन आसता आमगेले भुंयतणेरी. अशी आमगेली एक नंबिगेरी आमी म्हळ्यार चांग एक दीस येता मानसोल्लासाचो संतोशात दीस येताची वसंत ऋतू नव कटाव जाता ज्यान बारीक संतोशार आसताची. देवान प्रसन्न जावन आमकां त्या वेळार आशिर्वाद कोरका अशें म्हणालें एक चिंतन तें आमी करतात. अशी ब्रह्मरथाक आरोहण जाता. देवाक आरोहण तरी त्या दिसू भगवंत भारी प्रसन्न जावन आसता. कशी सूर्य त्या दिसार एकदम पूर्ण प्रमाणार आसता तशी देव आमकां भारी खुशेर आसता. ताचे खातीर लोक रे ब्रह्मरथाक देवान रथारोहण जालें फुडलें मागणी करतात. तांकां मनांतू मागणी करतात देवा आमगेल्या घरांत भितर तोंदर आसा आर्थीक जावन कश्टार आसाची. आमगेल्या चेडवांक विद्या जावका चेले चेडवांक लग्न जायना देवा घरांत अपांग आसा देवा हांकां पुरो तूं एक संकोन दिवका म्हण एक भारी एक मनान प्रितीन विश्वासान भक्तीन गौरवान मागतात. आनी ते मागता करतना तांणी एक रथकाणीक अशें म्हूण देवाक भितर आसा. आनी ती काणीक कितली व्हड म्हणल्यार देवाक दुड्ड जावका म्हणना तें एक आमी एक सांकेतीक जावन दिताची. आनी ताका लागीं आमी तेच मागताची. तो तेच तथास्तु म्हणटा तेच तूं खंडीत हें बरें जाता म्हणटा. हाजे खातीर रथोत्सवाक
प्रामुख्यात आसूची तुका प्रश्न तो मात वय वय ह्याची खातीर ताका प्रामुख्यात आसची आनी कशें म्हणारे देव रथार बशिल्लो तो तेसू तो जी आमगेल्या घरा बागलाला येता वय वय ते घड 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 करून तो रथ येता आनी आमगेल्या घरा बागलाला देवन वता आमी बारीक खुश पावतात आमगेल्या घराला देव आयलो वय अशी हे रथसप्तमीक रथोत्सवाक भारी प्रामुख्यात वय. 5 दिसाक मस्त प्रामुख्यत म्हणजे आसा वय. संच्या दिसाक अवभृतोत्सव म्हणटाची त्या दीस वोकुळांनी खेळटाची ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ उजवाड घालता वय आतां आमगेले भारतीय संप्रदाया प्रमाण खंयच्यो एक व्हड एक इव्हेंट म्हणाचो अशी एक व्हड महोत्सव जातरी अखेरच्या दिसाक एक अवभृतोत्सव वॅलिडिक्टरी सेशन अशी वय तशीच पळय हांत भितर दोन अंग आसा एक अवभृत स्नान एक ओकुळ अशें म्हणटा पळय तरी एकुला अशें दिसता जाल्यार ओकुळ म्हळ्यार शब्द ओकस ओकस म्हळ्यार उल्हासमय अशें म्हळ्यार संस्कृताचे शब्दाचे अंत प्राय उद्भव जालो तो ओकस म्हणून आनी त्या दिसू ते आमी रंग घालचे एकल्या एकल्या वयरी आनी एक नमुना कुशेर आसच्यो देव आमगे लुटू येता वैशाख येता असा म्हणून एक सांकेतिक वसंत वसंत मासा भितर प्रवेश जाता म्हळ्यार एक सांकेतीक आनी देव आमगे लुटू येता आमगे लुटू भोंवता ते उकळेचे देवान वच्चे एक नमून आसा पळय ते एक आमी भारी संतोशार एक म्हणून ललकेत आनी डान्स केले अशी वय वता ती पालकी आसा पळय ती पालकी झोलून 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 वता आनी देवान ओकुळ खेळचे विशय आतां न्ही हें भागवतान तुवें सांगिल्लें आसा भागवताचे दशमस्कंदा भितरी स्पश्ट जावन सांगिल्लें आसा त्या तांत भितर 8 ते 9 भितरी उपगीयोमान गंधर्व मृदंग प्रणवार्काना वादये धीर मुदा वीणां सूतमागदेवदे कृष्ण हें पुरो गंधर्व अंक पुरो घेवन वता आनी कृष्णू ते करता म्हणटा सांगता की एक स्पश्ट श्लोक तांणी सांगिल्लें आसता सुच्यमानो अच्युतास्तावी हंसतिभिः स्मरचकैः कृष्णूची ते आदी ते ओकुळ खेळटा ते खंयचे वसंत मासांत खंयचे आसचे पळय अशें रंगरंगीनार पोरन देवा लोटून भोंवन आमगेल्या घरा बागलार तो देव घरा बागलार येवचेच नम्म हस्तिलल्ली भगवंत बंदा अशें म्हणून हांवें 2-3 फावटी रथोत्सवा वेळार फाटल्या एक फुडें 25 वर्सां भितर 2-3 हांवें तें लेखन बरयलें आसा तांत भितर हांव स्पश्ट सांगिल्लें आसा आमगेल्या घरा बागलार देव येता आनीक चड मागता आमी आमगेल्या घरा बागलार ताका तेन्ना हें ना व्यत्यास ना तूं सांग वो ओड कांय ना तोय आमगेल्या मेळ्ळो तो सानू चेडूलो मेळ्ळो व्हडलो मेळ्ळो सगळें वट मेळ्ळो तो वता देव म्हणा तस्सल देवाक आमी आराधन करची खाल भितर दवरलें देवा न्ही आमगे लोटू मेळटा आनी कडेर जावन अवभृत स्नान जाता अवभृत स्नान म्हणून मंगळ स्नान म्हणून शुद्धीकरण स्नान अशें पुरो जावन जातरी मागीर तेसू मागीर देव घरा वता अशें म्हणून आमगे रथोत्सवाचें अंत आसता तशें देवान मागशी वच्चे घरा मागशी वच्चे एक व्हड एक महोत्सव उची म्हणून लेखता हांव तेंच एक विशेष तूं इव्हेंट म्हण पळय तेंच एक विशेष एक कार्यावळ जावन आसा देवान भितर वचे वेळार कशी तुमगे लग्ना वेळार एक घर बरें बागलार बसचे वय तशीच आमी देवाक तो तागेले 2 राणयांक घेवन श्रीदेवी आनी भूदेवी घेवन हांव तेच कोंकणीरी एक चंदपद 25 वर्स फाटीक हांवें बरोवन दिलें म्हणलेलें आसा देवाला यो रे वेंकटेशा ओकुळ खेळ रे यो रे श्रीनिवासा ओकुळ खेळ रे यो रे वेंकटेशा अशी कोंकणी भाशेची हांवें हाजे हिंडोल रागाचेर हें पद हांव तेन्नाच म्हणलें असं हांवें कसलें सांगलें म्हळ्यार असल एक उत्साहाचे हाजेरी देव आमगे लोट मेळटा म्हण अशी ताणें देवान ते हाजेरी ते बागलार बसचे वेळार एक फुडें काला दाखोवनूची एक सुंदर कथ आसता ती कथ कशी आसता म्हळ्यार कृष्ण भगवंत एक फावटी तो रानांत वनविहारा वता वनविहारांत वापस येतना ताका आपल्या राणी सत्यभामालो उदगास येता तो सत्यभामालो उदगास येवन तिका आपण मेळूं वता अशें म्हणून तिका घरा बागलार वता देव आयला परमात्मा घरा बागलार म्हणून तिका गोतस जाल्यार ती एक कुटील म्हळ्यार बुद्धवंती बायल एक नॉटी टायप ती ताका एक कुशाल कोरया देवा लागीं आपणाला ब्राह्मणूची म्हणून एक कुशाल एक राबता
तो येवन आंगुळ्या तो येवन हाजेर बागलार मारता कटक कटक करून मारता तेन्ना ती भितर वयल्यान निमगिता आंगुळ्या हक वाटम प्रहरती म्हळ्यार पळय, अशें कोण हें करता अंगुश्टाना म्हणून बटलान मारता मारता. म्हणटा तेन्ना तो सांगता काय माधव आहा ताका नांव माधव न्हू हांव माधव म्हणून म्हणटा कोण माधव सायबा तूं आतां वसंत ऋतू न्हय वसंत माधव आहे म्हणून. वसंत माधव अशें म्हूण निमकां कुशाल करता ही म्हाका कुशाल करता म्हण कळटा तेन्ना वसंत ऋतू म्हळ्यार आमचो ऋतू घुंवचे नव्हते चक्र ऋतुचक्र तो न्ही हांव चक्रीची हांव चक्र नो चक्री अशें म्हूण म्हणटा काय तो चक्री कोण सायबा तूं चक्र सुचे आमगेले का कुंभार पळय कुंभार आले की चक्र आसता तशें जाल्यार किम कुलालो म्हणून म्हणलें काय ते ताणें सांगलें पळय कुलाल कसो जालो ताणें खाली मात हाण हें करचें न्हय हांव सगळी भूंय धरलेलो न्हंय धरणी जर आहा सगळी भूंय धरलेलो हांव म्हणून म्हणलें भूंय धरलेलो म्हळ्यार कोण सायबा तूं एक आमगेल्या कृष्णाल भागवतां काणी आसना शेषनाग हय शेषनाग आदिशेष म्हणटा. आदिशेष म्हूण म्हणटा किम फणींद्र आहा म्हणून म्हणलें काय तें हा 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 तो नागविणी न्हय हांव तसले एक घोर जावन आशिल्लो सर्पा मारलेलो हांव इत्या ही घोरा ही मरती हांव तसलो सर्पाक मारलेलो अरे सर्पा मारलेलो किम खगपती ही म्हूण निमगेलें काय तें गरुड वय म्हण गरुड म्हूण ती निमगेलें काय कळना तेन्ना तो म्हणाल काय गरुड न्हय गरुडार बैसून आसची कोण हरी न्हय हरी म्हणाल काय तेन्ना ती आनीक चड कुशाल केली ती ज्ञानवंत शिक्कील बायल मनीस ती तिने म्हणलें की किम कपिंद्र हा तसं मंकड वय म्हणून तूं मांकड तसले रे म्हणून म्हणलें अशी हें कसल्या काणी सांगलें म्हळ्यार बामूण बायलां मध्यंतून एक सल्लाप जावका बरी ती विश्वास एकला अर्थ कोण घेवता आसतलो अशी कृष्णालन सत्यभामाला म्हळ्यार हें जावका आनी ती काडी ती काही व्हड आसा पूण अशी जावन मागीर ताका ती दार खुलता तो भितर येता मागीर तांणी अशी घरां भितर वताची म्हणून अखेर एक देवाक घरा पेटोवचे भितरी हे काणयेंतून आमगेलें सगळ्यांची हें संपूर्ण जाता आनी तें संपूर्ण जावन जाणाक पुरा मनाक खूश जावन घरा वताची अशें म्हणले कडेन आमगेलें रथोत्सवाचें पूर्ण जाता. इतले वेळू आमकां कोडियल तेरा विशयी माहिती दिलेले डॉक्टर मम्माक मस्त धन्यवाद. आम्ही GSP तर्फे तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.